विसा उपरांत तुमकां येवकार. विदेशी नागरिकांनी पर्यटक म्हणून गोंयांत येवन जमनी विकत्यो घेवपा आड आंदोलन करपी राजन घाटेच्या पुस्तकाचें हालींच दिल्ली जागतीक मानव अधिकार परिशदेन प्रकाशन जालें. गोंयांत केल्ल्या आंदोलनाची पुराय म्हायती ह्या पुस्तकांत दिल्या. विदेशी नागरिकांनी गोंयांत घेतिल्ल्या जमनी आड आंदोलन करपी राजन घाटेच्या करप्शन एज व्हायोलेशन ऑफ ह्युमन रायट्स ह्या पुस्तकाचें हालींच दिल्लींत प्रकाशन जालें. दिल्लींत जाल्ल्या 12व्या संवसारीक मानव हक्क काँग्रेसींत पोलंडची फर्स्ट सेक्रेटरी क्रिस्तिना ऑल्झेवेस्कान ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन केलें. गोंयांत विदेशी नागरिकांनी जमनी विकत्यो घेवपा आड माहिती हक्क कायद्या खाला राजन घाटेन जे आंदोलन केल्लें ताची पुराय म्हायती ह्या पुस्तकांत आसा. राजन घाटेन आपल्या पुस्तका विशीं म्हायती दिली. ती म्हायती धक्कादायक आसली. जवळ 483 फॉरेनर लोकांनी जमनी घेतल्या म्हणून. आनी त्या RTI एप्लिकेशना खातीर म्हाका जे अण्णा हजारे जे करप्शनाचेर उलयता तेंच्यांनी म्हाका एवॉर्ड दिलो, नॅशनल एवॉर्ड दिलो आनी तेज्या टिमीन. आनी असो फुडें फुडें वता आसतना हांवें चिंतलें की हाजेर कितें तरी एक इतिहास कसो म्हाका दिसलो आनी ते इतिहास फुडल्या लाँग टर्मान उरोवंक जावं ह्या खातीर हांवें मास्टर थिसीस बरयली. आनी मास्टर थिसीस हांवें व्हरून सबमीट केली दिल्ली इंडियन इन्स्टिट्यूट. आनी म्हाका थोड्या दिसांनी फोन आयलो की बाबा तुजी मास्टर थिसीस आहा ती इंटरनॅशनल लेवलाक सिलेक्ट जाल्या म्हणून. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. आतां पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो. आय लिगाच्या 9वे फेरयेंत किंगफिशर ईस्ट बंगालान धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाक 2-1 मारले. धेंपोच्या क्लिफर्ड मिरांडान पयलो गोल मारून धेंपोक लीड दिली. मात उपरांत ईस्ट बंगालान आक्रमक खेळ केलो. तांच्या ऑर्गिपेन आनी तोलगे ओझबेन गोल करून ईस्ट बंगालाक 2-1 वयर हाडले. धेंपोचो मिडफिल्ड खेळ जाय तसो जालो ना. आय लिगांतले पयले 4 पंगड आतां फक्त 2 पॉयंटाच्या फरकान आसात. धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आनी इस्ट बंगालचो खेळ आसता तेन्ना लोकां मदीं वेगळीच उमेद आसता. धेंपो आनी इस्ट बंगाला मदलो खेळ सुरू जालो तेन्ना धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचो खेळाचेर पुराय नियंत्रण आसलें. धेंपोच्या गॉडविन फ्रँको आनी क्लिफर्ड मिरेंडान बरो खेळ करून धेंपोक आघाडी मेळोवन दिली. No offside as well. They looked to the linesman. It was lovely skill from Godwin. मात इस्ट बंगालान नेटाचो खेळ करून खेळाचेर ताबो मेळयलो. धेंपोचो खेळ वायट जालो अशें म्हणू नजो, मात इस्ट बंगालचो खेळ खऱ्यांनीच बरो जालो. Ball across the box again on left side. Good ball in. Goal opportunity as well. It's might tee up the shot. Plays into the feet instead. Might get on the end of it. खेळाच्या 31व्या मिनटाक ओर्जी पेनान हेडर मारून गोल केलो. त्या उपरांत 10 मिनटांनी तोलगे ओझबेन आनीक एक गोल मारून 2-1 अशी आघाडी मेळयली. Real chance now. Great tackle, but Osbey's going to score. He got the rebound, and Tolge Osbey makes it 8-8. खेळाच्या दुसऱ्या अर्धांत एकूय जावंक ना. दोनूय पंगडांनी गोल मारपाचे खूब यत्न केले, मात एकूय गोल जालो ना. There was so nearly joy there. बुधवारा जाल्ल्या मॅचीत एअर इंडियान स्पोर्टिंग क्लब दे गोवाचो पराभव केलो. स्पोर्टिंगाचो कोच एकेंद्र सिंगान अशी प्रतिक्रिया उक्तायली. It is not a downfall. You also could see the match. We missed many chances, and our boys could control at the middle part of the pitch. मेळिल्ल्या सगळ्या संधींचो आमच्या खेळगड्यांनी लाव घेतलो अशें एअर इंडियाच्या कोचान सांगलें. No, it was I believe 2-1, but they played well and they also missed chances and we convert chances. I told you yesterday that we are playing well and but not converting chances. फातोड्डेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. दक्षिण विभागीय बायलांच्या T20 सर्तीन गोंयच्या पंगडान जैतान सुरवात केली. पयले मॅचीन गोंयान कर्नाटकाक मारले. गोंयान पयली बॅटिंग करून 20 ओव्हरीन 104 रन काडले जाल्यार कर्नाटक 93 रनां मेरेन पावले. गोंयच्या रुपाली चव्हाणान 3 विकेटी काडून मॅच घोडायली. मात गोंयची फिल्डिंग बाबत जाली. तांणी बऱ्योच कॅची सोडल्यो. कर्नाटकान कुरुबावलो जिखून फिल्डिंग करपाचें थारायलें. गोंय पंगडान 20 ओव्हरींनी 9 विकेटी दिवन फक्त 104 रन्स काडल्यो. रेशा सावळान सगळ्यांत चड म्हणल्यार 24 रन्स काडल्यो. कॅप्टन सलमा देवकरान 17 जाल्यार भारती गांवकारान 16 रन्स काडल्यो. कर्नाटकाच्या रक्षिता केन 4 ओव्हरींनी 19 रन्स दिवन 3 विकेटी घेतल्यो. गोंयच्या खेळगड्यांनी कांय कॅचीस सोडल्यो आनी फिल्डिंगूय बरें जावंक नाशिल्ल्यान
कर्नाटक पंगडान बऱ्यो रन्स काडल्यो. मात त्या उपरांत गोंयच्या बॉलरांनी कांय विकेटी काडिल्ल्यान कर्नाटकाचो खेळ 93 रन्सांचेर सोंपलो. रुपाली चव्हाणान 3 विकेटी घेतल्यो. कर्नाटकाच्या वेदा कृष्णमुर्तीन 31 जाल्यार वनिता व्ही आरान 21 रन्स काडल्यो. मॅच सोंपल्या उपरांत गोंयची कॅप्टन सलमा देवकार प्रुडंटा लागीं उलयली. We started well, as in our opener started well. We got a good start. So as the match progressed, we capitalized on that. Though 104 was not a restrictable target according to their batting standard, but we bowled well and we fielded well. But you see quite a few catches were dropped, missed a few stumping chances. Well, you feel that area you all could have tightened up because you all could have had this match done and over with much earlier. Yeah, actually it could have been more easier, but where cricket is concerned, it happens, and when it comes to pressure, likely to drop and miss out catches and all. So we'll work on that, see that it never happens in the future. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.